गोय सरकाराचे गोवा हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांवां सुरू जाला। 28 एप्रिलाक सुरू जाल्लो हो महोत्सव 30 एप्रिल मेरेन चलतलो। पळयात। उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर उपस्थित आसले। ह्या महोत्सवात नाच, दायज, भोंवडी, संगीत सादरीकरण, खाणा जेवणां अशे तरेकवार उपक्रम जातले। गोयची सांस्कृतीक विविधताय आनी दायज दाखोवपाचो तातूंतल्यान यत्न जातलो। समर आयले की आमचे विचार जातात की टुरिस्ट भरपूर येवंक लागतात आणि हो सेक्टर असो आसा की कलंगूट जावं, बागा जावं, कांदोळे जावं, अंजुना जावं, वागातोर जावं, सियोली जावं ह्या वाठारांतल्यान कनेक्ट जाता। कोस्टल बेल्टाक कनेक्ट करपाक ही जी वाट आसा तातूंत सालिगांव मतदारसंघांतल्यान बरो रोल आशिल्ल्यान एक लोकल्स तशेंच डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट करपाक लोकेशन बरें आसा अशें केदारान आमकां सगळ्यांक कशें करून समजावपाक प्रयत्न केलो। ह्या 2 म्हयन्यान विविध कार्यक्रम आमी जे प्लॅन केल्या आनी येता त्या वर्साकूय एक आसा की गोंयची कल्चर जे आसा आमचें, गोंयचें जे दायज आसा ते इतले बरें, इतले गिरेस्त आसा पूण आमी केन्ना दाखोवंक पावले ना। आमी सन, सँड एंड सी म्हणटात आनी तितल्याक सोंपयतात, पूण सन, सँड एंड सींतल्यान हिंदलँड पळयलें जाल्यार इको टुरिजम, वेलनेस, एडवेंचर, मायस कितलेशेच वर्टिकल असे आसात जातूंतल्यान आमकां आज नव्यो नव्यो गोष्टी आमकां करपाची गरज आसा। रोहनबाब खंवटेन ह्या महोत्सवाच्या संदर्भात आणि एकूण पर्यटनाच्या गोयच्या संदर्भात तुमकां सगळ्यांक व्यवस्थित माहिती दिल्ली आसा। गोंय सरकाराक एक बरो पर्यटन मंत्री लाभला, असो एक्टिव्ह पर्यटन मंत्री म्हाका दिसता कोच्चिचीच आमी पळयल्यात। गोंय ट्युरिजमाक कशे पद्दतीन फुडें व्हरचें, दर 15 दिसांक ताची दिल्ली वारी आसता। सगळ्या मिनिस्ट्रीनी भोंवन गोंया खातीर प्रोजेक्ट हाडपाचें काम आनी हांगा आयल्या नंतर ते हिरिरीन ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम ते ज्या पद्दतीन करतात हांव तांचें तुमच्या सगळ्यांचे वतीन अभिनंदन करतां। गोंयचो ट्युरिजम वाडटलो जाल्यार कितें कितें करपाक जाय। गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव।